आमकां आयजूच नवे वर्स लागलेलो आसा आणि स्मार्ट सिटीच्या ह्या कामांनी पणजेंतलो एक युवकाचो बळी गेल्लो आसा। अशें इन्सिडंट घडलो राती की राती 3 सुमार आयुष रुपेश हळर्णकर एक्स कावन्सिलराचो चलो आशिल्लो तो, तेजी पिराय आसा 21 वर्सां। तो राती हे कडेन येतालो, हे नियर पीपल स्कूल, आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता हे जे आमचे सिविलीचें काम चालू आसा टँकाचें, ताका लागून हांगा बॅरिकेडींग एकूच बॅरिकेड आसलें, ते बॅरिकेड डॅश करून तो थेट आयुश्य भुरगो आसलो, तेणी डायरेक्ट वचून तो खड्ड्यांत पडलो आनी ताका मरण आयलें। मेन म्हटल्यार स्मार्ट सिटी कामां पयलींच लोक बेजार आसा, कित्याक तर स्मार्ट सिटीची कामां स्लो कामां चालू आसा, बऱ्या रितीन कामां चालू अशें लोक आरोप करता। परंतु आमी पळोवपाक गेल्यार हांगासर पळयत जाल्यार कितें सिग्नल बोर्ड कांयच नासलें, नो सिग्नल, डायवर्जन अशें कांयच नाशिल्लें। ताका लागून रातचो 3 भुरगो येतालो, तेजी बायक आसली रॉयल एनफिल्ड इंटरसेप्टर 650, ही हाय एंड व्हेहिकल बायक। सो हो भुरगो येता आसतना ताका हें दिसूंक ना आसतलें आनी तो डायरेक्ट घेवन बॅरिकेड डॅश मारून तो डायरेक्ट खड्ड्यांत पडलो आनी ताका 3 सुमार कोणी पळोवंक ना, ताका लागून ताका मरण आयलें। सो अशा तरेची दुर्दैवी घटना आमकां पणजे पयल्या दिसा न्यू इयराच्या पळोवपाक मेळ्ळी। सो हाचेर स्मार्ट सिटीचे CCTV आसा जावं सरकार आसा हेणी दखल घेवपाक जाय, कारण अशा तरेचे हांगा बोर्ड लावपाक जाय, कारण जेणे करून अशे एक्सिडंट जावन आमचे भुरगे आसा तांकां मरण येवपाक जायना। कारण स्मार्ट सिटी कामाक ही खूब स्लो गतीन चल्ल्या आनी तेंची प्रॉपर हें ना, बॅरिकेडींग जावं कितें ती करपाची अशी मागणी करता। सो त्या खातीर पणजेच्यान रुपेश राव।